गोंयांत मायनिंग बंद पडत सावन ट्रकवाल्यांबरोबर बार्जवाले त्रासात पडले। चडशा बार्जवाल्यांचे बँकेचे हप्तेच पावंक नाशिल्ल्यान तांची नांवां नॉन पेएबल अकाउंटांत गेली। ताका लागून आतां खंयचीच बँक बार्जवाल्यांक दारांत उबी करून घेना। वन टायम सेटलमेंट करून रीण 3 वर्सां खातीर रिस्ट्रक्चर करचें म्हूण बार्जवाले मागतात। तेच बरोबर थोड्यांची घरां भायर अटॅच कोत्ताय, सो तेका लागून आमी सीएमा रिप्रेजेंटेशन केलोलें बिफोर द न्यू कमिटी वॉज इलेक्टेड, आनी नाव we want to meet him and tell him the same thing, to call out for a SLBC meeting and tell the banks not to auction the houses at least, because last time CMan सांगलोलें जे घरां रावताय ती घरां आहाय ती आपूण ऑक्शन करून दिवपाना। सेकेंड आपूण भायले गेले जे भांगार दवरलो हालोना तें आपूण एक ऑक्शन करून दिवपाना वो इकून दिवपाना। अशें करून ताणें आमकां 2-3 सांगलेली। सो आमकां तेका आतां हो आमकां टायम येयला तेका उगडास करपाचो की हें सगळ्यांत कमीच जालें म्हणून। तेच भाशेन कॉर्पोरेटीव सॅक्टर बँकाचेरूय आमी वचोन मेळपाक सोदता, कित्याक अर्बन गोवा गव्हर्मेंट बँक तेंगे न्यू कमिटी इलेक्ट जाल्या आनी आमचे थोडे मेंबर वचोन मेळ्ळो तांकां, म्हणजे तेंगे प्रॉब्लेम घेवन की some members of the cooperative banks are also ready to clear, but the banks have not given 30% like nationalized banks. So our members are saying that they also have to come in line with the nationalized banks, because they should not be deprived from that. तेच भाशेन आमी गव्हर्मेंटाक सांगता जर तर कॉर्पोरेटीव सॅक्टराक 30% दिवपा जायना जाल्यार गव्हर्मेंटान आमकां हेल्प करूं जाता बाय गिवींग दॅट 30% टू द बँक डायरेक्टली टू ब्रिंग इन पार with the nationalized bank all the members, and after that restructure the loan or take over the loan. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब।